इंडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अर्थमंत्री परिकार सोमारा मांडटा अर्थसंकल्प। भाजपाच्या जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांच्या फाटभुंयेचेर लोकांक उमळशीक। अर्थवेवस्थेच्या उदरगतीचो दर पडिल्ल्यान लोकप्रिय येवजण्यो चालीक लावपाचें आव्हान। भ्रष्टाचारा आड वावुरप्यांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान करचो खर कायदो, अण्णा हजारेची मागणी। जंतर मंतराचेर धरलो दिसभराचो उपास। वर्सभरात देशभरात भ्रष्टाचारा आड वावुरपी 25 कार्यकर्त्यांची हत्या। मोरल्या 70त बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात आनीक 5 जाणां अटक। 5 ट्रकांचे धनी आनी एका सरकारी कर्मचाऱ्याक अटक। पुलिसांक दिवचले एका प्लॉटाचेर मेळ्ळा मोरलेचे 24 ट्रक ट्रिपी मीन। ग्रामीण तालुक्यांतल्यो उद्देगीक वसणुको जाय तितल्यो जाय तश्यो फुडें सरूंक नात। उद्देग आनी रोजगार निर्मणेच्या बाबतींत फाटीं। पळयात राज्याच्या अर्थीक सर्वेक्षण अहवालाची निरीक्षणां। मडगांव शारांतल्या येरादारीत सुदारणा करपा खातीर मुख्यमंत्री परिकारान घेतलो नियाळ। येरादारी पुलीस आनी अधिकाऱ्यांक केल्यो सुचोवण्यो। मडगांव शारा खातीर दिले जादा येरादारी पुलीस। आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार खेळपाच्या तांकीचे फुटबॉलर तयार करपाची सेसा फुटबॉल अकादमीची मोख। मात अजूनय आय लीग क्लब विदेशी स्ट्रायकरांक घेतात म्हणून टॅरी फिलनान उक्तायले अजाप। आता खबर विस्तारान। मुख्यमंत्री आनी अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकार सोमारा येता त्या आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प मांडटा। भाजपान जाहीरनाम्यात केल्ल्या आश्वासनांच्या फाटभुंयेचेर ह्या अर्थसंकल्पाविशीं लोकांक बरीच उमळशीक आसा। मात 2 वर्सां फाटीं 12% म्हऱ्यांत आशिल्ली गोंयच्या अर्थवेवस्थेच्या वाडीचो दर सध्या 8.3% मेरेन देंविल्ल्यान मुख्यमंत्र्या सामकार लोकप्रिय येवजण्यो चालीक लावपाचें मोठें आर्थीक आव्हान आसा। इतले मजगतीं एकूच अर्ज आयिल्ल्यान भाजपाचो अनंत शेट उपसभापती जाल्ल्यात जमा आसा। आदले पर्यटन मंत्री सर्गेस्त माथानीच्या आकस्मीत मरणाक लागून फाटल्या बुधवारा जावपा आशिल्ले बजेट फुडें धुकलिल्ले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सोमारा दनपारां 2:30 वरांचेर बजेट विधानसभेत मांडटले। अशें आसतलें विधानसभेचें कामकाज। सगळ्यांत पयलीं आदले पर्यटन मंत्री सर्गेस्त माथानी साल्डानाक आर्गां ओंपपी थाराव येतलो। त्या उपरांत विधानसभेचे उपसभापती वेंचून काडटले। मागीर मंत्रिमंडळाची बसका जातली। ते उपरांत विधानसभा परत बसतली तेन्ना दनपारां 2:30 वरांचेर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडटले। राज्याचो विकास दर फाटले 5 वर्सांचे तुलनेत 2% देंवन 8.3 पावला हे 2011-2012 अर्थीक सर्वेक्षणांतल्यान उक्ताडार आयला। हुस्क्याची गजाल म्हणल्यार प्रायमरी, सेकंडरी आनी टर्शरी ह्या तिनूय सॅक्टरांनी उदरगत पडल्या। हे फाटभुंयेर राज्याचे अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकार लोकप्रिय अर्थसंकल्प मांडपाचे तयारेत आसात। वेंचणुके वेळार भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांतल्यान लोकांक बरीच आश्वासनां दिल्यांत। पेट्रोल 11 रुपयांनी देंवप, दयानंद सुरक्षा येवजणे खाला आदारात दोबरात वाड, बायलांक 1000 रुपया म्हारगाय भत्तो, बेकारी भत्तो आनी अशी बरीचशी आश्वासनां भाजपान दिल्यांत। त्या खातीर ह्या अर्थसंकल्पाविशीं लोकांक बरीच उमळशीक आसा। जाल्यार दुसरे वटेन विकास दर पडिल्ल्यान ती आश्वासनां चालीक लावपाचें मुख्यमंत्र्या सामकार मोठें आर्थीक आव्हान आसा। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। भ्रष्टाचारा आड वावुरप्यांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान खर कायदो करचो म्हणून अण्णा हजारेन दिल्ली जंतर मंतराचेर दिसभराचो उपास धरला। फाटल्या वर्सभरात देशभरात वेगवेगळ्या वाठारांनी भ्रष्टाचारा आड वावुरपी अशा 25 कार्यकर्त्यांची हत्या केल्या। जंतर मंतराचेर आयतारा सकाळी जमिल्ल्या हजारांनी लोकांनी अण्णा बरोबर ह्या कार्यकर्त्यांक आर्गां ओंपलीं। भ्रष्टाचारा आड वावुरपी लोकांच्या जिवाचेर सरकाराक पडूनच गेल्लें ना अशी खर टिका अण्णान केली। सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए निषेध करने के लिए आज एक दिन के लिए हम जंतर मंतर पर अनशन पर बैठेंगे। आज 25 लोगों की हत्या हो गई और वो गूंगी बनकर बैठी है, बहरी बनकर बैठी है। अभी इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा देश में।
अजीत सिंह जी आज हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्री हैं। विकीलीक्स की एक रिपोर्ट के आधार पर उनके ऊपर आरोप है कि जब 2008 में न्यूक्लियर डील के ऊपर मनमोहन सिंह सरकार को खतरा पैदा हुआ संसद के अंदर, तो इन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लेकर अपने सांसदों को मनमोहन सिंह सरकार के फेवर में वोट डालने को कहा था। कमलनाथ, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इनके ऊपर चावल को निर्यात करने के घोटाले का आरोप है। कपिल सिब्बल साहब के ऊपर आरोप है। एक ही आरोप मिला मुझे अखबारों के अंदर। उनके ऊपर आरोप है कि रिलायंस के ऊपर 950 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगनी थी। रिलायंस ने गड़बड़ की थी, उनके ऊपर 650 करोड़ की पेनल्टी लगनी थी। उन्होंने केवल 5 करोड़ की उनसे पेनल्टी लेके उनको छोड़ दिया। शरद पवार, उनके खिलाफ आरोप है, जब अब्दुल करीम तेलगी मामले में जब तेलगी का नार्को एनालिसिस किया गया तो उसने पवार साहब का नाम लिया था कि पवार साहब भी तेलगी घोटाले के अंदर शामिल हैं, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। मोरल्या सत्तरीत बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात आयतारा आनीक 5 जाणांक धरले। अटक केल्या तातूंत 5 ट्रकांचे धनी आसात। ते शिवाय थंय प्लॉट आशिल्ल्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याक भारतीय दंड संहितेखाला अटक केल्या। पुलिसांक आतां मेरेन थंय 24 टिपी ट्रक मीन मेळ्ळा। मोलेच्यान हाडिल्ले मीन दिवचले दवरिल्ल्यान थंयच्या प्लॉटाच्या धन्याकूय पुलीस सोदतात। शेनवारा पुलिसांनी 11 जाणांक अटक केली, तातूंत 6 ड्रायव्हर आशिल्ले। सत्तरी तालुक्यांतल्या मोरल्या बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापपाचें काम चलिल्लें। शेनवारा सकाळीं ते थळाव्या लोकांनी बंद उडयलें। जमीन सपाट करपाच्या नांवाखाला हांगा बेकायदेशीर रितीन मायनिंग चालू करपाचो यत्न चल्ला म्हणपाचो आरोप थळाव्या लोकांनी केल्लो। 5 नागरिकांनी आनी मीन खात्यानूय ह्या विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्या। शेनवारा उसरां वाळपय पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हर आनी जमीन मालक धरून 11 जाणांक अटक केल्ली। आयतारा फुडली कारवाय करतना पुलिसांनी दिवचले तो मीन सांठोवन दवरिल्लो जागो सोदून काडलो। 5 ट्रक मालक आनी एक सरकारी कर्मचाऱ्याक वाळपय पुलिसांनी भारतीय दंड संहिता आनी खण कायद्या खाला अटक केल्या। ह्याच सरकारी कर्मचाऱ्याक शेनवारा दुसऱ्या एका कायद्या खाला ह्याच केसीत अटक केल्लो। त्याच बरोबर दिवचले मीन दवरलां त्या जमनीच्या मालकाकूय पुलिशेन समन्स धाडला। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी दिवचलच्यान उदय परब। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।